लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 18 वळी 9 ते 17. फारिजेव आणि 2 वसूलदार वापर. आपण प्रमाणीक म्हूण समजून आपणाचेरूच पातयेतालीं आनी हेरांक लेखी नासलीं तसल्या कांय मनशांक ताणें अशी एक वापार सांगली. 2 मनीस, एकलो फारिजेव आनी दुसरो 2 वसूलदार मागणें करूंक देव मंदिरांत चोडून गेले. तो फारिजेव नीट उबो रावून असो आपल्या मनांत मागणें करतालो, देवा, हांव तुका दिनवासतां, कित्याक हांव हेरां मनशां सारको न्हय. ते चोर, नागवणे, अन्यायी, वर्दबारी. हे त्या 2 वसूलदाराई सारको न्हय. हांव सातोळ्याक 2 पावटी हांव उपास करतां. म्हजे कडेन आसा तितल्यांचोय 10वो वांटो फारीक करता. तो 2 वसूलदार आपलो पयस उबो रावलो. दोळे पर्यंत स्वर्गार लावंक ताका काळीज जायना जालें. पूण हड्डी बोडोवन बोडोवन तो म्हणटालो, देवा, हांव एक पातकी, म्हजी काकूळट कर. हांव तुमकां सांगतां, हो मनीस देवाक मानवलोलो जावन आपल्या घरा परतलो. पूण तो दुसरो देवाक मानवलोलो जावंक ना, कित्याक आपणाकूच उंच काडटात तांकां देव खाला उडयतलो. आपुणूच खालतीं जातात तांकां देव उंच काडटलो. सुपुल्ल्या भुरग्यांक जेजू आशिर्वाद दिता. भुरग्यां बाळांक जेजून हात लावचे खातीर लोक तांकांय ताचेशी हाडटालो. तें पळोवन शीस तांकां आडावंक सोदताले. तेन्ना जेजून त्या भुरग्यांक आपणाशी आपोवन म्हणलें, भुरग्यांक म्हजेशी येवंक दियात आनी तांकां आडाय नाकात, कित्याक देवाचें राज असल्यांचेंच. भुरग्या भाशेन जावन देवाचें राज मानून घेनात तीं तांतूं भितर सरचीच नात.